वळवय बेतकी खांडोवच्यान रेवेची येरादारी करपी ट्रकांक गांवांतल्यान दनपारां 1 ते 2 आनी सांजे 6 ते 9 वरां मदीं वचपाक दिवचे नात असो निर्णय सावयवेरेंच्या लोकांनी घेतला। हे येरादारीक लागून त्रास जाता म्हणून विशयाचेर तोडगो काडपाक सावयवेरे पंचायतीन आयतारा खासा बसका आपयल्ली। कांय दीस फाटीं सावयवेरेंच्या लोकांनी शाळेच्या भुरग्यांक आनी लोकांक त्रास जाता म्हणून रेवेचे ट्रक अडायल्ले। सावयवेरे पंचायतीन वळवय आनी खांडोळे बेतकी पंचायतीच्या वांगड्यांक बसकेक आपयल्ले। वळवयचो सरपंच आयलो, मात बेतकी खांडोळच्यान कोणूच पंचायत वांगडी आयलो ना। जी मिटींग जी जाली पळय न्हू ती आमची अशी मिटींग आशिल्ली, खांडोळा सरपंच, वळवय सरपंच आनी सावयवेरे सरपंच मेळोन आमी डिस्कशन करपाचें आशिल्लें की हो टायमींग जो आमी घातलेलो आसा तो टायमींग तुमकां एक्सेप्ट करचो पडटलो म्हणून। सो वळवयच्या सरपंचान तो टायमींग एक्सेप्ट केलो, पूण खांडोळा सरपंच जो आशिल्लो तो हांगासर येयलो ना। म्हणून आमी जेन्ना आमची मिटींग जेन्ना जाली तेन्ना मिटींगेक आमी कितें ठरयलें, जर तर आमी सांगलेल्या वखदार जर गाडयो जर येयल्यो जाल्यार त्यो गाडयो खाली करून घेवपाच्यो, सोमत्यो हांगा खाली करून घेवपाच्यो आनी त्यो गाडयो तांकां परत्यो भरपाक मेळच्यो ना जर ते मस्ती करून येयले जाल्यार। आनी त्यो ज्यो गाडयो खाली करता त्यो जितली रेंव आसा तितली ती पंचायतीची जातली आनी मागीर ती आमी रेंव ऑक्शनाक काडटली। आमचो सरपंच जो आसा पळय आमची वेऱ्या पंचायत ती ऑक्शनाक काडटली। कशें आसा हांगासर जे रेंव काडपी आसा, रेल्वेचे ट्रक ओनर जे आसा, प्लस हांगासर सगळे गांवांत जे रावपी आसा ते सगळे ओनर आसा। आनी दुसरी कितें हांगासर गांवचेच आसा म्हणटकीर आमी कितें दिसता की तेंचे कितें तरी पोट चलचें, तेंचे कितें तरी ते पोटा खातीर करता म्हणून तेंगेले हे चलोनी म्हणून आमी ओगी रावता। पूण आतां कितें जालां, भरपूर अनलिमिटेड जाला हे, कोण कोणाक आयकना। हांगासरल्यान आमी तांकां सांगलें की दनपारां तुमी 1 ते 2 बंद दवरा, तुमचे पोटा खातीर तुमी हे करता तें आमकां कांय प्रॉब्लम ना, पूण 1 ते 2 स्कुला खातीर बंद दवरा, पूण ते दवरपाक तयार ना। तशेंच सकाळचे जे स्कुलाचे टायम आसा त्या खातीर तांकां सांगलें की बंद दवरा, जाल्यारूय आयकुपाक तयार ना। बसकेक वळवयच्या सरपंचान लोकांच्यो मागण्यो आयकून घेवन मान्य केल्यो। उपरांत लोकांनी परत आयतारा रेवेची येरादारी करपी खांडोळचे ट्रक आडोवन ट्रकांतली रेंव खाली केली। आनी जर सपोज जर हें चड जालें जाल्यार जशें नायलन 66 पेटलेलें तशें पेटोवपाक आमकां मास सुद्दां टायम लागचो ना हांगा गाडयांक उदक घालपाक, कारण आमी हांगासर वेळेकार पेटपाकूय जाणा आनी न्हिबोवपाकूय जाणा। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। सोमारा दर्यादेग वाठारांचे सुरक्षेचेर राजनाथ सिंगाच्या अध्यक्षतेखाला बसका जातली। बसके खातीर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग आयतारा गोंयांत पावलो। दर्यादेगेचेर सुरक्षेच्या घाळपणाक लागून मुंबय हल्ल्यासारको आकांतवादी घडणुको परत जावच्यो न्ही म्हणून ही बसका। ह्या बसकेत गोंयच्या दर्यादेग वाठारांत वाडिल्लो ड्रग्स आनी टारबॉलांचो विशय गोंयचो खासदार शांताराम नायक काडटलो। दर्यादेग सुरक्षेचेर 11 ते 1 मेरेन पणजे हॉटेलांत मिटींग जातली। त्या उपरांत सगळे वांगडी वास्को फील्ड विजिटाक वतले। मीटिंग सोशल कोस्टल सेक्युरिटी ऑफ इंडिया सगळे गोवात न्ही कोस्टल सेक्युरिटी हाजेर हो विशय, म्हणटकीच ह्या कोस्टल सेक्युरिटी खातीर कोस्टल पोलीस स्टेशन ते कशें केल्यात ताजेर एक विचार जातलो। आमची 11 ते 1 मिटींग जातली, मागीर आमी वास्को वतले, पोर्ट विजीट फॉर कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर्स नंबर 11, कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर्स वतलेच आमी। सेकंड विजीट आमची आशिल्ली मरीन पोलीस स्टेशन हार्बर। इंस्टेड ऑफ वील बी गोईंग ऑन ए शिप विच हॅज जस्ट कम। गोंयांतल्या दर्यादेग वाठारांतलो ड्रग्स वेव्हार, काश्मीरींनी चलयल्ले बेकायदेशीर धंदे आनी टार बॉलांचो विशय हे बसकेक काडपाचे गोंयचो राज्यसभा खासदार शांताराम नायकान थारायला। कोस्टल एरियांक ड्रग्स मॅनर्स पळय जाता, this is also threat to security. Police have to be vigilant as far as this menace is concerned. दुसरे काश्मीरी पळयल्यात हे ड्रगाचे बिझनेस करतात, they come in disguise as traders. It will be our request to coastal police and other police machinery look into this aspect. नंतर हे टार बॉलाचे पळय न्यूसन्स जाता, very dangerous to coastal security. कोस्ट सांबाळपा खातीर फक्त बाकीचेच पोपट न्ही, पण ही पळय एक आस्पेक्ट आसा which comes under environment actually, but it is a threat to our security. This requires to be seen in the light of security. नंतर ही police station, coastal police station पे आसा, we have been given 3 at present. There is a proposal to give 4 more, but they should not be in the namesake. This must be a real coastal police station according to me. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी दिशान परब।
पाली गावात माकड रोगाचेर वाशिनां दिवपाक वाळपय कम्युनिटी हेल्थ सेंटराच्या दोतोरांक बऱ्यापैकी यश आयलां. आतां मेरेन पाली आनी भोंवतणच्या गावांतल्या 350 घरांनी वाशिनां दिल्यात. पाली गांवांत कॅसनूर फॉरेस्ट डिजीज म्हणजेच माकड रोगाचेर लागण जाल्ल्या म्हणून निदान जाल्लें. वाळपय दोतोरांनी लोकांक माकड रोगाचेर वाशिनां दिवपाक मोहीम सुरू केल्ली. सुरवातीक लोक वाशिनां घेवपाक तयार नासले, मात आतां लोक वाशिनां घेवपाक फुडें सरतात. लोकांच्या मनान लसीविशयी भय आशिल्ले. आमच्या दोतोरांनी आणि आमच्या फील्ड स्टाफांनी घराघरांनी वचून ह्या लसीविशयी जागरूकता निर्माण केली. ताका लागून चडांत चड लोक येवपाक लागले. आतां मेरेन आमी 50 ते 55% कवरेज केलेली आसा. जुलयाच्या 31 तारखे मेरेन आमचो असो अंदाज आसा की 70 ते 75% लोक कवर झालेले आसतले. 13 मेक आमी KFD वॅक्सीन दिवपाक सुरू केली. तरी पयली 2 दीस बरो रिस्पॉन्स मेळूंक ना. 15 मेच्यान लोक येवपाक चालू जाले. 30 जून मेरेन टोटल 358 लोकांक आमी लस दिली आसा. 13 जुनाक व 20 जुनाक आमी स्पेशल ड्रायव्ह घेतली. आमचे डॉक्टर्स आणि फील्ड स्टाफ यांनी खूप काम केले म्हणून वॅक्सीन मॅक्झिमम कवरेज झाली. एका महिन्याच्या अंतरान 2 सेकंड डोस व 6 ते 9 महिन्याच्या भितर 3rd डोस दिवपाक जाय. आतां मेरेन 136 जाणांक सेकंड डोस दिलेलो आसा. तशेंच सोमवार आणि बुधवार आमी CHC वाळपय डोस दितात आणि मंगळवार आणि बेरेस्तारा ठाणे RMD डोस दितात. 31 जुलय मेरेन आमचो सेकंड डोस दिवपाचें काम चालू आसतलें. उरलेल्या लोकांनी बेगिनात बेगीन येवन लस घेवची हीच विनंती. त्या पाली गांवांत देवूळवाडो, सावंतवाडो आनी कांय गव्हर्मेंटाचे स्कूल्स आसा, प्रायमरी स्कूल्स, मिडल स्कूल, त्या स्कुलान वचून आमी अवेरनेस प्रोग्राम केले. तांकां घरोघरी मेसेजीस पावयले. म्हजे मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, म्हज्या वांगडा म्हजे टीम करताले ते आमचे डॉक्टर सुरेखा पर्वेळकर हेल्थ ऑफिसर, म्हजे दुसरे डॉक्टर्स कलिग्स, म्हजो अकीफ शेख आनी दुसरो डॉक्टर गाडगील यांच्यांनी खूब मेहनत करून आमी ज्या लोकांक इम्युनायज केले. आमी जेन्ना ह्या परिसरांत फिरता तेन्ना घरोघरी लोकांक वचून तयार करून सांगून समजून बाय बाबा पुता करून तांकां हाडप आनी इम्युनायज करप आनी तातूंत आमकां बऱ्यांतलें बरें यश मेळिल्लें आसा. हणजुणा राजश्री गडेकाराच्या घरात फाटल्या दिसांनी 2दा चोरी जाली. चोरांनी जवळ जवळ 60,000च्या मालाचेर हात मारलो. राजश्री गडेकाराच्या घरा कुशीच्या आनी एका घरात आनी गेस्ट हाऊसांत चोरी जाली. ह्यो सगळ्यो चोरयो एकाच टोळींतल्या चोरांनी केल्यात हे CCTV कॅमेऱ्यांतल्यान स्पश्ट जाता. मात पुलिसेक अजून हाताक कोणूच लागिल्लो ना. गोंयभर अश्यो कितल्योश्योच घडणुको जाल्यात. CCTV घालून पसून चोरयो जातात आनी चोराची तोंडां दिसून पसून पुलिशेक तांकां धरप जमना. हांव ज्या घरान रावता तर त्या घरान आमच्या 3 वेळा चोरी जाली. पहिली चोरी जर जाली तर ती 31 डिसेंबराच्या रात्री दरम्यान 3:30 अशी चोरी जाली. तर त्या वेळार आम्ही घरान न्हिदलेली असताना ते चोर भितर येऊन ते चोरी करून गेले. दुसऱ्या वेळा परत जेन्ना हो भाग झाल्यानंतर आम्ही पोलीस स्टेशनार तक्रार केली. तर तक्रार केल्यानंतर सुद्धा तर ह्या संदर्भात काही जाऊ ना. दुसऱ्या वेळा जेन्ना गणेश चतुर्थीच्या वेळार जेन्ना आमी घरा गेली तर चतुर्थीच्या 5व्या रात्री घरा जेन्ना आमी येयले तर त्या वेळार आमकां अशें लक्षान येयलें की परतूय आमच्या घरान चोरी जाल्ली आसा. ज्या पद्दतींची चोरी जाल्या तर त्याची जर आमी रक्कम पळयली जाल्यार जवळ जवळ 50 ते 60,000 अशी जाता. जेन्ना आमी पोलीस स्थानकान वचून तक्रार दिता तर त्यावेळी सुद्धा फक्त आश्वासन दिलें जाता की आमी पळयता किंवा आमी तांकां धरतात अशें म्हणून. 24 जूनच्या रात्री म्हणजे सकाळी 4:30 आमच्या घरान परत असोच दाराचो आवाज येयलो जाल्यार त्या ठिकाणी 3 चोर चोरी करताना दिसले. म्हणजे दार तोडताना थंय लक्षान येयलें. हे त्या CC कॅमेराच्या फुटेजीचेर क्लियरी दिसता आनी ही फुटेज पोलीस स्थानकाचेर दिल्ली आसा. घेऊया एक विराम.